Jesuaच्या तुझे सुशी धावून धावून आम्ही येता तुझे बेसा आमकां मागता तुझे बेगीन आमी लिखता जेजुआच्या तुझे सुशी धावून धावून आमी येता तुझे बेसा आमकां मागता तुझे बेगीन आमी लिखता. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे हे नोवेनाचे भेटेन आयज तावन आमी सायबीण मांयच्या जल्माचे परबेक आमची तयारी सुरू करता. आयज पयलें नोवेन आनी हे पयले नोवेनाची मांडावळ करता सेक्टर आल्त दाबोली लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD, आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साकर समुदाय आपर ऑर्चर्ड, सेंट जोसेफाद समुदाय डॉमिनस सायड आनी सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया आनी आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी हे वेदी भोंवतणीन एकठांय जाल्या सायबिणीची पयले नोवेनाक. आयची नोवेनाचो विशय जावन आसा पवित्रपणान वाडून मारये भशेन जेजूचो पाटलाव करुया. मारिया सदांच आपले जिवीत देवाचे भिरांतेन सारताली. दिसपोटी ती मागण्याक आपलो मोलादीक वेळ दिताली. मागण्या वरवीं तिणें आपल्या निर्मोलपणान सांबाळलें आनी एक पवित्र जिवीत तिणें सारलें. तर आयज आमी तिची देख घेवया जेजूचो पाटलाव करूंक. फुडें सरुया आनी होच आमचो आवडो आमी बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत उबारुया. पवित्रपणान आमी वाडूंक मारयेची देख घेवंक आमी आयज जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता. भाव भयणीनो, पवित्रपणान वाडूंक आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातान पयले सुवातेर घालूंक गरज आनी सायबीण मांय भाशेन देवाच्या उतराक होय म्हणूंक गरज. पूण जायते फावटी पवित्रपणान वाडूंक आमकां मेळ्ळले ल्हान ल्हान सयेक आमी पिड्ड्यार केल्यात. जावं मागण्या वाटेन वो आमी मागण्यांनी वांटो घेवन आनी एकामेकाच्या जिवितान वांटो घेवन आमी पवित्र जावंक जाता तें आमी कुशीन दवरलां. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्योंत आंकवार मारीक आमी आज भक्तीन वंदिता
जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. बागीवून पावलून कोरिंदकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो सोकटाचो ठाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचोच आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्यान ती देणी जाणा जावंक आमी देवा थावन येता तो आत्मो घेतला. संवसाराचो आत्मो न्हय, देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्या सांग आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेलूंक ना तो देवाच्या आत्म्यांतान येता. ते मानून घेना हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याच्याच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्या सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्याच पारखूंक जायना. म्हणटोच सर्वेस्पराच्या मनशाचें वळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकवूंक दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळेच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोत करून चोटता तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्यांक आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासून सर्वेस्परा तुजे भोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलौकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडतल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं.
पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियांतल्या काफारनावा नोंगरान देंवून गेलो आनी सोनवारा दीस लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलेले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानान आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मदेकात ताका धरणीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतोरें, अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतान गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पवित्रपणान जिवंक मारये भाशेन आमी जेजूचो पाटलाव करुया. भाव भयणीनो, पवित्रपणान आमी वेगवेगळे भाशेन वेगवेगळ्या वेळार जिवंक प्रयत्न करता. तुमची भुरगीं ल्हान भुरगीं आसात तीं पवित्र जाल्लीं तुमकां सगल्यांक जाय की नाका? आवय बापूय, तुमची भुरगीं पवित्र जाल्लीं तुमकां जाय? अशीं वाळेस्त जाल्लीं जाय? सगलीं आवय बापूय म्हणटलीं आमचीं भुरगीं पवित्र जाल्लीं आमकां जाय, ती पवित्रतायेन जियेल्लीं आमकां जाय. जुजे वाज ल्हान आहलो भुरगो आमच्या शेजऱ्याक सांकवाळे रावतालो आनी ताच्या आवय बापायकूय तो पवित्रपणान जियेल्लो जाय आसलो. आनी जुजे वाज धाकटो आसतना तावन ही सगळी पवित्रपणाची वाट जी आसा ती धरता हें आमकां दिश्टी पडटा. ताच्या भुरगेपणायल्या जिवितान ताच्या घरा मुखार पणस आहलो, पणसाचें झाड, ताचे वयल्यान सावन खंय तो देंवतालो. मस्ती खरें म्हणल्यार न्हू. रातचो पणसा वयल्यान देंवप म्हणल्यार आवय बापूय पेट घालचो ना. रातचो तूं पणसा वयल्यान देंवता जाल्यार जुजे वाज आपल्या आवय बापायक कोणाकूच त्या घरान डिस्टर्ब करनासतना ओगीच त्या पणसा वयल्यान देंवतालो खंय आनी कुट्टाळी इगर्जे लागीं चलोन येतालो. आनी ताचें पवित्रपण इतलें पवित्र की तो इगर्जे कडेन पावता तेन्ना साकिस्तांवांकूय उठाय नासलो, रातच्या वेळार पादविकाराकूय उठाय नासलेलो. पूण तो इगर्जेच्या दारा मुखार पावता तेन्ना दार खंय ताका आपुणूच उगडटालें आनी जुजे वाज भितर वचून मागणें करतालो. मागणें करून मागीर परतून घरा वेतालो. तुमच्या भुरग्यांनी अशें केल्लें जाय तुमकां? रातचीं भुरगीं भायर सरतात काय? मागीर आनीक मातशें नियाळ करया ताचेर. दुसरी वस्त काय बरी, जेन्ना घरांत तो इस्कॉलाक वेतालो तेन्ना ताच्या हातान सदांच रोजराचें कोंत आसतालें आनी रोजराचें कोंत घेवन तो तेर्स करीत खंय घरांत इस्कॉलांत आनी इस्कॉलांत परतून घरा तेर्स करीत वेतालो. आनी अशें म्हणटात जायते पावटी ताका देंवचार मेळटालो वाटेर आनी देंवचार ताका भिवन वेताले. जुजे वाजाच्या जिविताचें हें ल्हानपणाचें आमी चलचित्र पळयलें जाल्यार ही एक सीन आमकां दाखयतात. देंवचार जुजे वाजाक भिवन धांवता. कित्याक? ताच्या हातान तेर्साचें कोत आसा आनी तें तेर्साचें कोत घेवन तो तेर्स करीत सायबीन माय बराबर आपली वाट इस्कॉलाक तावन घरा, घरा तावन इस्कॉलान. पवित्रपणाची वाट. ताच्या पवित्रपणाक पळोवन खंय सगळीं भुरगीं इस्कॉलाची भुरगीं आसात तीं जुजे वाजाशी धांवतालीं. कसले प्रश्न आसात जाल्यार स्टडी करता आसतना कितें डिफिकल्टी आहा जाल्यार ताचो आदार घेतालीं. तो मॉनिटरूय आसलो खंय आनी मॉनिटर कसो
जायते पावटी दुसरी जी कोण मस्ती करतात, आमी भुरगीं जी कोण मॉनिटर आहात, तुमकां खबर आसतली कितें करतात, जरी तर क्लासीन कोण उलयता जाल्यार बोर्डार नांव बरोवपाचें. हांव नकळो तुमी आतां कोत्तात जाल्यार, आमच्या तेंपार आमी मॉनिटर जो कोण आहा तो बोर्डार नांव बरयतालो आनी पळयतालो मॉनिटर. 2 पावटी उलयल्यार एक एक्स घालतालो, 3 पावटी उलयल्यार आनीक एक एक्स घालतालो. आमच्या भुरगेपणा येयली खबर. आतांय घोडे भुरगीं तें कोत्तात, हांव नकळो रोमान कोत्तालो असो दिसता, कित्याक व्हडली स्मायल घेवन आहा. ना जाल्यार घोडे ताका केन्ना तरी मागीर टिचरीचो पेट पडला आसतलो, कित्याक नांव आहा आनी नांवां कशी एक्स 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 आहा. जाल्यार असल्या वेळार टिचर जेन्ना खंय भितर येताली तेन्ना रुलर जी आसा ती ताच्या हातान मेळटाली, बडी. जे कोणाची नांवां पडल्यांत वो कोण उलयतालो, कोण मस्ती कोत्तालो, तांकां इल्लो असो पेट घालपाक. स्पेर द रॉड स्पॉयल द चायल्ड आमी उगडास केला पयर. जाल्यार जुजेवाज खंय जे कोण उलयताले, मस्ती कोत्ताले, तांकां बडी घेवन मारचे सुवातेर टिचरीक फटयतालो. टिचरीक फटोवप पवित्रपण न्हू, पूण तरी आसतना खंय टिचरीक फटयतालो, त्या वाटेन रावतालो आनी आपणाचेरूच मारतालो बडी. दुसऱ्यांचेर मान नासलो, पूण बडी मारतालो. बडी मारपाक जाय, कित्याक चूक केल्या, सांपडला जाल्यार तांचे पावटी खंय तो आपणाचेरूच, एक मॉनिटर कसो आपणाचेरूच बडी मारतालो. आनी हें कोणाच्यान करपाक जाता? जो कोण पवित्रतायेन जियेता ताच्यान हें करूंक जाता. आयज भाव भयणीनो आमी हो विशय घेतला, पवित्रपणान जिवंक आमकां सायबीण माय शिकयता. तर जुजेवाजाच्या जिवितांत जरी तर आमी हे भाशेन पडयलें आनी आयज आमच्या जिवितांत पडयलें जाल्यार आमी हो नियाळ समजून घेवपाक जाता. पवित्र जावपाक आमकां सयेक जायते आसात. जुजेवाजाक आसले ते आयजूय आसात. इस्कॉलाक वयता आसतना तेर्स करपाक जायना, जाता. घोडे आयज आमी मोटरान वयता, घोडे आमकां बाल रथ व्हरपाक येता, ना जाल्यार घोडे आमची आवय बापूय आमकां मोटरान पावयतात. करपाक जाता काय तेर्स, वो मागणें करपाक जाता काय, सयेक आहा. पूण करता गाय आमी, विचून काडटा गाय, भुरगीं आमची विचून काडटात गाय, आवय बापूय विचून काडटात गाय. हें समजूंक भाव भयणीनो आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन आत्मो सगल्यांचो थाव घेता. आत्मो सगल्यांचो थाव घेता म्हणटा तेन्ना देवाचो लेगून. देवाच्या मनान कितें आसा आत्म्याक खबर आसा. आत्मा म्हणटा तेन्ना पवित्र आत्मो. आमी जेन्ना चलता भोंवता वो एकामेका विशीं आमी मांडण्यो काडटा, वो आमच्या वावरा विशीं मांडण्यो काडटा, आमच्या मनान कितें चलता भितर आत्मो थाव घेता. आनी जरी तर हें पवित्र जाल्लें आमकां जाय, म्हणजे आमची चिंतनां, आमचे आवंडे, आमचे मांडण्यो त्यो तर पवित्र जाल्ल्यो जाय जाल्यार आत्म्याच्याच प्रेरणान ते आमी देवाच्या हातान घालूंक गरज. ह्या पासत भाग्यून पावलू ह्या आयच्या वाचपान, हें वाचप सोंपता आसतना आमी आयकलां, सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवण दिवंक जायत आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. म्हणटच देवाच्या मनान जें कितें आसा, क्रिस्ताच्या मनान जें कितें आसा तें जरी तर आमी घेता जाल्यार आमच्यान पवित्रतायेन जिवंक जाता. कित्याक आत्मो सदांच आमचो थाव घेता, आमच्या चिंतनांचो, आमच्या आवंड्यांचो, आमच्या करण्यांचो आनी आमच्या मांडण्यांचो. म्हणटच पवित्र जावंक आत्म्यान दिल्लें देणें मारिये सवें आमकां दिसती पडटा. कित्याक जेन्ना मारिया तरणाटी आसली ती मागण्यांन जियेताली, देवाचे कुशेक उक्ती, आनी असल्या वेळार पवित्र आत्मो तिचेशी येता, ओ आंज गाब्रिएल तिचेशी येता आनी बरी खबर तिका दिता, तूं एका पुताक जल्म दितली, तूं गर्भेस जातली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. एक तरणाटें कशें घुसपा गुंदळाक सांपडलेली आंकवार मारिया, एक धाकटेंशें भुरगें कशें, एक तरणाटें कशें. तर असल्या वेळार किरीत भाशेन प्रश्न आसले तिणें विचारले. जेन्ना आमी घुसपा गुंदळाक सांपडटा वो आमकां कितें समजना आमच्या मना प्रमाणें, तेन्ना देवाचें मन जाणा जावपाक गरज. हांव लग्न जावंक ना, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें हो प्रश्न तिणें विचारलेलो. आनी ह्या प्रश्नाक आत्म्यान ओ आंज बोडव्यान जाप दिल्ली. देवाची शक्ती तुजेर येतली, पवित्र आत्म्याची शक्ती तुजेर उजवाड घालतली आनी तूं
गरबेस जातली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आज बडव्यान जो जबाब दिल्लो तो समजलो काय ना तें आमकां पवित्र पुस्तक सांगना, पूण तिचो जबाब आमकां सांगता. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी तुज्या उतरा प्रमाणे क्रिस्ताचें मन, देवाचें मन जेन्ना घेता तेन्ना ती पवित्रतायेन जियेली. तर आवय बापायनो, जरी तर आमचीं भुरगीं आयज पवित्र जाल्लीं आमकां जाय जाल्यार आत्मो आमी तांकां दिवपाक गरज. क्रिस्ताचें मन तांकां दिवपाक गरज. आंकवार मारीची देख, जुजे वाजाची देख, ह्यो देखी आमी तांकां दिवपाक गरज. तांणी जें कितें केलां तें करपाक आमी तांकां दिवंक गरज. दुबाविरीत आतां आमी उगडास करता आसतना रातचो तो दारांतलो भायर सरतालो पणसाच्या झाडा वेल्यान देंवन, आयज आमचीं भुरगीं रातचीं भायर सरतात काय? आयज भाव भयणीनो, आमचीं भुरगीं जायते पावटी रातचीं भायर सरतात. सगलीं न्हू, बडी बहुत थोडीं. पूण कुट्टाळे इगर्जे लागीं देर उक्तें जाता थिंगा तीं पावनात. आमचे हे इगर्जेचीं आजून पासून रातचीं देरां उक्तीं जाल्लीं हांवें आयकूंक ना. CCTV चालू आहा आमची. पूण जायतीं आमचीं भुरगीं, आमच्या गांवचीं भुरगीं रातचीं भायर सरतात. खंय पावतात म्हज्याहून बरीं तुमी जाणात. कसले कसले जाग्यांचेर पावता. पवित्र आसा त्या जाग्यांचेर पावतात काय अपवित्र आसा त्या जाग्यांचेर पावतात. आनी जरी तर आमचीं भुरगीं चुकीन असल्या अपवित्र जाग्यांचेर पावतात तेन्ना आवय बापूय कशीं, आमचो कायदो कितें, आमी कितें करता काय? गोडे पनिशमेंट जे भाशेन जुजेवाज पनिशमेंट दिवपाक ताचे लागीं बडी पडलेली तेन्ना तो तांचेर मारनासलो, आपणाचेर मारतालो. हांव म्हणूंक सोदना आवय बापायन बडी घेवन आपणाकूच मारचें म्हूण. पूण आयज आमचो जबाब कितें? असल्या वायट दशेर जायते पावटी आमची भुरगीं सांपडल्यात. फकत रातचींच न्हय, दिसाचो पासून जिवितान जायते पावटी काळोख जाल्लो आसा. आमच्या भुरग्यांक आयज समजना कितें करपाचें तें. कित्याक प्रेशर जो आसा तो जायते भाशेचो आसा. शिकपाचो प्रेशर आसा, जॉबाचो प्रेशर आसा, रिलेशनशिपाचो प्रेशर आसा. आनी आमची भुरगीं, आमची तरणाटीं आयज हो प्रेशर घेवपाक जायते पावटी कश्टवतात, जायनात, काळोखान पडटात. पणसा वयल्यान देंवन आनीक खंय पावपाचो जायते पावटी तांचेर हो प्रसंग आयिल्लो आसा. कितें करता आमी? जेजू जेन्ना आयलो तांचे मदें तेन्ना देंवचार आपल्या आपूण बडबडपाक लागलो. कोणेंच म्हणूंक ना हो पळय देंवचार आसा म्हूण. जेजू जेन्ना तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दिवंक गेल्लो तेन्ना जेजू फकत शिकयतालो. कसले भाशेन शिकयतालो? पवित्र पुस्तकान आमकां सांगलां तो अधिकार आसलेल्या परी उलयतालो. देखून ताचे शिकवणे विशीं सगळीं अजाप जातालीं. कित्याक हाणें सांगलां, ताणें सांगलां, वो हांगा बरयल्लें आहा, थंय बरयल्लें आहा, तें थोडें. पूण अधिकारान तो तांकां सगल्यांक शिकयतालो. देखून सगळीं अजाप जातालीं. तर अधिकारान कोणाच्यान शिकोवपाक जाता? अधिकारान जाच्यान शिकोवपाक जाता ज्या कोणें अणभव घेतला. अधिकारान ताच्यान शिकोवपाक जाता जाणें ही शिकवण जी आसा ती आपल्या जिवितान पयलीं घातलेली आसा. तेन्ना ताच्यान अधिकारान शिकोवंक जाता. पूण जरी तर ती शिकवण आपल्या जिवितान घेवंकूच ना, वो ताचो अणभव सारको घेवंक ना, ताची रिसर्च सारकी करूंक ना, जाल्यार अधिकारान शिकोवंक जायना. तर देवाचो मोग आनी देवाचे पदवे विशीं जेजू बगर आनी कोणें इतलो अणभव, लागशिल्लो अणभव घेवंक ना. तर देवाचे पदवेचो अणभव आनी देवाच्या मोगाचो अणभव जेजून खेरीत भाशेन घेतला. कित्याक तो देवपूत. देखूनच त्याच अधिकारान तो शिकयता आनी तो हे भाशेन शिकयता. देखून सगल्यांक अजाप दिसलें. मनशांकूच न्हू, देंवचाराकूय अजाप दिसलें. आनी देखूनच मोदेको तांचे मदें आसलेलो घडये तो शांत आसलेलो इतलो ओगोत. लोकांक घडये खबर पासून नासली तो देंवचार म्हणून, ताचे देंवचार बसला म्हूण. तो मोदें उठलो आनी जेजूक प्रश्न करता. कितें प्रश्न केलो? नाझारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं? प्रश्न विचारलो देंवचारान. कित्याक हो पवित्र मनीस जो आसा, हो पवित्रपणान भरलेलो मनीस आसा, देवपूत आसा, ताचे मुखार रावपाक ह्या अपवित्र देंवचाराक, अपवित्र आत्म्याक
कसलीच घटाय ना आनी ताका होक्कूय ना, देखून बडबडपाक कमेस जाता, सुरू जाता बडबडप. आनी बडबडटा आसतना आपणाक थंयसरलो भायर घालिना जावपाक ताणें आनीक एक काय बरें काम केल्लें. जेजू खूद आपूण देव, तुमी सगळीं म्हजे फाटली आनी असलें सांगनासलो, पूण हो देंवचार आसा तो परगट करता. जाल्यार दुसरे वाटेन आनीक जायते जाण आसले जे जेजूचेर आड वेताले. जेजू विशीं तांकां आडकोड आसली, जेजू शिकयता तें तांकां बरें दिसनासलें. वो जेजू फाटल्यान जो लोक वेता तें पळोवन तांकां भितरल्यान तावन नाटकाय भरताली. आनी असल्या मनशांक कोण सांगतलो? जायते फावटी बरे मनीस कितें सांगत जाल्यार भाव भयणीनो आमी आयकूंक फाटीं उरता, सांगल्यार आमी आयकना. पूण जरी तर कोण वायट मनीस आसा तांणी जरी तर कितें धमकी दिली, तापयली ओ कितेंय केलें जाल्यार तांचें आमी चड आयकता भिरांतीन. आमची पद्दत जिविताची तसली जाल्ली आसा. आमी भिरांतीक चड पडोन वेता, त्याहून आमी बरेपण पवित्रपण आसा ताचे वाटेन पडोन वेता त्याहून. जाल्यार हांगासर काय बरो देंवचार जेजूचें काम करतालो. तूं कोण तो हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र केल्लो भक्त, जेजूची परगटणी देंवचार करता. कित्याक जरी तर जेजूचेर आड गेलो जाल्यार आपणो भस्म जाता हें ताका खबर आसा. देखून पवित्रपण आपणाक आसा अशें म्हण तो दाखोवंक घडये सोदता. आनी देखूनच जेजूक परगट कोत्तालो. जेजूक जरी तर परगट कोत्ता जाल्यार जेजूच्यान ओगी रावपाक जातालें. म्हजें काम हो देंवचार आहा तो कोत्ता, करून दी मातसो. पूण जेजून ह्या अपवित्र आत्म्यांक पवित्रतायेचें काम करूंक दिवंक ना. ओगो राव आनी त्या मनशा वेलो भायर सर. जायते फावटी भाव भयणीनो आमी फटोवपाक शकता. पवित्रपण कितें आनी अपवित्रपण कितें हाचे मदें फरक आमकां जायते फावटी दिसती पडना. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांकूय तशेंच जाता. जायते फावटी वी गेट कॅरीड अवे. समजना आमकां, ओळखूंक कळना कोण मनीस, कोणा फाटल्यान आमी आसा, कोणा बराबर आमी भोंवता, कोणाची फ्रेंडशीप आमी जोडलेली आसा, खंय व्हरतात ते आमकां जायते फावटी समजना. मागीर निमणें पिक्चर काबार जाता तेन्ना फोंडान पडपाच्या वखदार घडये जायते फावटी समजता. आनी तसल्या वेळार तातूंतलें भायर सरपाक जायते जाणांक अवघड जाता. जावं ड्रग्साचे बाबतीन जावं खोट्यो आमच्यो फ्रेंडशिप्स आसात ज्यो आमकां वायट वाटेन ओडून वतात, तांचे बाबतीन समजना पयलीं. कितेंय कोणाचें पाड घालपाचें आसा खबरूच ना आमकां, पूण आमी करता. तेणी सांगलां देखून आमी करता. आनी मागीर कळटा पवित्रपण पयस जाल्लें आसा, अपवित्र जालां जिवीत. तर ह्या पासत हें समजून घेवपाक भाव भयणीनो बागेवन पावलून म्हणलां तें क्रिस्ताचें मन आमकां भोव गरजेचें. आनी हें क्रिस्ताचें मन आमी आमच्या घराब्यान जोडूंक जाय. बावतिजम घेतलेलीं मनशां आमी, आनी ह्या पासत आमी मिसाचे भेटीन येता. जेजूक आमी भेटता, ताका आमी आमच्या काळजान घेता, कुमन्याव घेता. पवित्रपण जोडूंक आमकां सोयेक. देवाचें उतर आमी आयकता, सेरमांव आमी आयकता, नियाळ करता. आमच्या जिविताक जायते फावटी दिसता हें लागता पवित्र जावपाक आनीक एक सोयेक. आमचें सादें जिवीत दिसा दिसाचें देवसांवां आमकां आसात. आमच्या घराब्यांनी थोडीं जाणां आमी देवसांवां करता. आमच्या देवसांवांचे सुवातो आसात जायत्यो, त्या सुवातांचेर वचून, खुर्साशी वचून, श्रायन आसा थंयसर वचून आमी ह्या देवसांवांनी वांटो घेता. जायतीं जाणां उमको दीस, कोण बुधवार, कोण शुक्रार, कोण सोनवार पाळटा. म्हणजे त्या दिसाक हांव मिसाक वयतलों, त्या दिसाक हांव उपास करतलों. पवित्रपण जोडपाक हे थोडेशे एक धाकटे स्टेप कशे. थोड्या घराब्यांनी बरीचशी संवय आसा. भायर सरता आसतना साम 91 म्हणटात भुरगीं. आवय बापूय शिकयतात, आवय बापूय म्हणटात आनी भुरगीं म्हणटात. थोडीं बाय हार्ट जाणां. हांव आजून साम 91 बाय हार्ट नको, पाद्री जाला म्हणल्यार. पूण भुरगीं आसात ल्हान ल्हान, आख्खें साम 91 बरेंशें बाय हार्ट म्हणटात. आनी मागीर बेसांव घेवन तीं चल्लीं इस्कॉलाक. बरी वस्त. पवित्रपण जोडपा वाटेन ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू. फकत बेसांव घेतला आनी साम 91 म्हणला म्हण पवित्र जावचो ना. जिवीत गरजेचें, पूण ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू बरें जिवीत जिवंक, इस्कॉलाक वयता तेन्ना, कामाक वयता तेन्ना बऱ्यो वस्तू आसा त्यो करूंक, वायट वस्तू आसा त्यो पयस करूंक एक आदार जाता.
तर ह्या ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं भाव भयणीनो पवित्रपण आमी जोडूंक प्रयत्न करता तेन्ना आमच्यान ओळखूंक जाता कोण आमचे लागीं उलयता, कोणा फाटल्यान आमी वेता, कोणाचीं उतरां आयकुपाचीं, कोण आमकां फटयता, कोण आमचो फायदो काडूंक सोदता, हें आमच्यान समजूंक जाता जरी तर हें पवित्रपण आमचें सवें आसा जाल्यार. नाजाल्यार दुबाविरीत आमकां प्रश्न आसतले अशें कशें घडों येता, जशें सायबीण मायन विचारलेलें भुरगीं आसतना तरणाटी आसतना, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडों येता, प्रश्न आहा. पूण प्रश्नांक जाबाब मेळ्ळो जेन्ना आंज बडव्यान ताका जाबाब दिलो तेन्ना हें समजूंक पावली, कित्याक ती पवित्रपणान जियेताली. तर अपवित्र जिवीत आमी जियेता जाल्यार जायते फावटी आमकां जाबाब दिला जाल्यार पासून भाव भयणीनो तो समजचो ना. तर ह्या पासत आमी हें पवित्रपण जिवंक गरज. तर आवय बापूय कशीं आमी आमच्याच जिवितान हें पवित्रपण जिवंक गरज आनी आमच्या भुरग्यांक तें शिकोवंक गरज. भुरगीं कशीं तरणाटीं कशीं जे बरे गूण आमच्या घराब्यान आसात, बऱ्यो संवयो आमच्या घरांत आसात, त्यो आमी आपणावंक गरज आनी त्यो आपणावून आमी पवित्रतायेचें जिवीत जिवन देवाक मानता तसलें देवाचें मन आमचें करूंक गरज. तर हेंच करूंक भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. आयज पयल्या नोवेनान आमी आसा आनी सायबीण मांयचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमी खेरीत हो वावर करता आसतना ह्या 9 दिसांनी ह्या नोवेनांनी जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना तिच्या जिवितांतलें बरेंपण आमच्या जिवितांत घेवया. सायबिणीची भक्ती करून जाणी आपलें जिवीत पवित्र केलां. आयचो आमकां एग्जाम्पल मेळ्ळा सान जुझेवाज, जाल्यार मारयेची भक्ती करून तोय पवित्रपणान जियेलो, तसले देख आमी घेवया आनी आमी पवित्र जावन आमच्या जिविताचें पवित्रपण दुसऱ्यांक पवित्रतायेक ओडटा तसलें जावंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. थोडीशी आमची मागणी आतां ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. पवित्रपण आमचें आपोवणें. आमच्या धोर्मिकांनी हें आपोवणें जिवन पोरजेक आपणा सांगाती पवित्रपणाच्या मार्गान चलूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत मागुया. समाजीक मोळार वावुरतना स्वतान आनी नितीन मुणगे पवित्रपणाच्या पावलांनी ते चलूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या पिडेवंता पासत मागुया. जिविताचे अचूकतायेक सापडलोल्यांनी असल्या जिविताच्या संकोश्टा वेळार पवित्रपणान जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. आमा सोमेस्ता पासत मागुया. आमी सोगल्यांनी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं पवित्रपणाचे वाटेन चलून एका दिसा सासणाच्या जिविताक आमी सोगलीं पावूंक बापा लागीं मागुया. देवान आमकां जिवीत दिला. देवाक ओळखूंक ताचो मोग करूंक आनी ताच्या सांगाता आमचो आत्मो सदांच आसूंक हे सगल्यांक उगडास करूंक आमी सृश्टी सोवें पवित्रायेन
आनी मोगान जिवूंक देवा लागीं कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां नोवेन आयकून घे. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून भावार्थान देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पवित्रपणान आमकां वांटो दी म्हूण ही तुजीं भुरगीं मागतात. आतांच तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमची पवित्रपणाची वाट चलूंक मारये सांगाती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Petoni vera kitravia kitaswak C24. Matiche bagaguru Shokatu eka sutra Matidu amche chire Vagarku vitratya doya bapa bhakti mona Ikonokiaci vitace Udarotamce vota doya bapa bhakti mona Ikonokiaci vitace म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sugani संसार बोले तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पडा पुर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पवित्रपणान आमचें जिवीत जिवंक आयज आमकां उलो. तर जेजूचो पाटलाव मारये भाशेन करून आमी पवित्र जावंक आमी तयार आसा. देखून सगळीं आमी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुमयात म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका दुसऱ्याक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन क्रिसमसा वेळार गीत गावया गिताचो अंक D8. Gesù mogaruta Cristo mova distanzo Acceso ci disgraziata Tanta saban solita Taci bogore con asa Taci bogore con asa su critico dolore Tanto sabata fatica Quando devi mocazzo Raccontaci che Sotuliato Wici kotmiak citkundota Akan sokat naruita Papa kita madamu Kurbedes na bedoita Apres lopasan lagi exaltado Apa kita tak kabur Kurpedes nanti doita Aples lopas takkan kabur Kaji lagi exaltado Oh Kalista Jesus Sombia Sa soltanto cutoria Tanto sai batu sobuka Takutan nomoska Satu aso sasna sasna Citi satu skavaru Sama turda
ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर माये मोगाची दिश्ट घाली. देखून पृथ्वेच्यो सर्व संस्थी म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मरेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मरीच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या नोवेनाची मांडावळ केल्ल्या आल्त दाबोली सॅक्टराक आमचे दिनवास. 4 समुदायो ह्या सॅक्टरान आसात. तर तुमचो वावर तुमी बरे भाशेन करपाक सायबीण मांयची मजत तुमकां जाय ती मेळूं आनी तुमच्या घोराब्यांचेर सायबीण मांयन जायतो आशिर्वाद घालूं. आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत फुलांचें पुरसांव जातलें. पयलीं भुरगीं मुखार सरतलीं आनी त्या उपरांत आवय बापूय आनी वाडलोलीं तुमी फुलांचीं हाडल्यात ती तुमी सायबिणीक घालता आसतना खेरीत भाशेन ह्या फुला वरवीं तुमचें जिवीत घालात, तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत घालात. आनी आयज खेरीत भाशेन पवित्रपणाचेर आमी जेन्ना नियाळ केला, पवित्रपण जोडूंक ल्हान ल्हान वस्तू आनी ल्हान ल्हान बऱ्यो सुवयो आसात, तातूंतल्यान ह्या फुलांतल्यान ह्यो तुमच्यो सुवयो सायबीण मांयच्या पांयांशी दवरात. आयज जिना समुदाय 7:15 वाजता तांची जमात जातली रुई कोस्ता राउज हाच्या घरान 7:15 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number T37.
Ikaw saryatita Soneswa kaluya Payayami Wiswasan Buruya Di siya ko pagsugli Sodang kababuya Noman, noman, noman hari Noman, noman, noman hari Noman, noman, noman hari Noman, noman, noman hari गीत गाऊया गीताचा D56. तुझ्या गोपाळाई आमका लागून तुझ्या गोपाळाई आमका लागून Urgito Shizaki Solo Viswastu Eka Sarya Hanai Ulo Makaka Dusha Zoba Sai tudo que alca Kukubachudanu Mahnamaka kaca Tujagobanai Sobre a
ती सायबिणी तूं आमची काकूतो आदरांनी आमच्या मोनाच्या वेळार सगळ्या भुरग्यांनी ह्या वाटेन सायडीच्या देरांतल्यान तावन भायर सरचे. ल्हान भुरग्यांक घेवन आवय आसा ताणें पयलीं भायर सरचें आनी मागीर सगळ्या भुरग्यांनी बरे भाशेन मांडावडीन सवकास भायर सरात. सगळ्या भुरग्यांनी सायड डोरांतल्यान